नमस्कार, हांव सूर्यकांत चोडणकर। सध्या आसा धारगळी विकास नर्सरी आहा त्याच्या समोर जे माझ्या फाटल्यान पळया तुम्ही सरकारी शाळा आसा आणि ही ओपन दवरलेली आसा। नळे घालतात की ओपन करतात ती काय खबर ना, काय विकूंक काढल्या सरकारान। कारण काय सरकारी सगळे जे कितें कितें आसा ते लिजार दिवपाक सुरवात केल्ली आसा। आणि ही सरकारी शाळा जर म्हयनो जावन गेलो ओपन आसा आणि नळे काढलेले आसात। अशीच परिस्थिती ही कोरगांव वयताना एक शाळेची आसा। परत आणि एक 3 शाळा ओपन केल्ल्यो आसात। म्हयनो जावन गेल्लो आसा। जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आहा, कॉन्ट्रॅक्ट जो घेतलेलो आहा तेणी सगळे ओपन दवरपाचे कित्यासाठी ओपन दवरले काय खबर ना, काय तेका पैसे मेळोंक ना सरकारा थ्रू। अशें पळोवंक गेल्यार सरकारा कडल्यान पैसे बेगीन मेळनात। कांयशे लोक जे आसात कॉन्ट्रॅक्ट जे आसात कॉन्ट्रॅक्टर तो आपलो जीव दितात। अशें पेडण्यान सुद्दां घडलेलें आसा। जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या उपरांत टायमार पैसे दिवंक ना म्हणून जीव विष घेतलेले आसा, मेल्ले आसात। अशें कित्येकशे आसात की रडटात ते अक्षरशः। तीच परिस्थिती हांगासर आसा काय? जी सरकारी शाळा आसा कित्येकशी वर्सां आसा जाली ही सरकारी शाळा आसा। तुम्ही करपाक कितें सोदतात तेच म्हाका कळना।